समिधा कुकळकार याच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरांमदी पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स। बिरेस्तारा सकाळी जिल्लो पंचायतीचो सोंपलो प्रचार। 20 तारखेक जातले मतदान। वेंचणुकेत कोण मारतलो बाजी आनी कोणे केल्या कितली मेहनत थारतले 22 तारखेच्या मतमोजणे उपरांत। जिल्हा पंचायत वेंचणूक 20 डिसेंबराक 8,69,000 मतदार करतले मतदान। लोकांच्या मतदानांचेर थारतलो उमेदवारांचो फुडार। जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर 4,000 पुलीस केल्यात तैनात। उत्तरेत 1,652 जाल्यार दक्षिणेत 1,811। कायदो आनी सुवेवस्था इबाडची न्हय म्हूण उखल्ल्यात पावलां। किल्लपाल दाबाळ पंचायत वाठारात वागोण सेजा वेदांता कंपनीच्या इलिलाव खण मालाची येरादारी आडयली कामगारांनी। आमकां कामार घेयात उपरांतूच खण येरादारी करात सुरू, कामगारांची मागणी। कोकण रेल्वे महामंडळान रेल्वे स्टेशना लागसार आशिल्लो आख्याम वाठारांतलो फुटब्रिज केलो बंद। टॅक्सीकारांनी उक्तायली तिडक। थळाव्या आमदारान प्रस्न सुटावो करपाचें दिलें आश्वासन। विज्ञान फकत पाठ्यपुस्तका पुरते ना, मर्यादित। विद्यार्थ्यांक नवी संकल्पना, संशोधन, शास्त्रज्ञांक तांच्या प्रयोगात आयिल्ले प्रस्ना बाबतीत मेळटली म्हायती, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। आता पळयात खबरो विस्तारान। शेनवारा 20 तारखेक आशिल्ल्या जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीरचो प्रचार बिरेस्तारा सकाळी 8 वरांचेर सोंपलो। जिल्लो पंचायतीच्या वट्ट 50 मतदारसंघा खातीर 8,69,356 मतदार मतदान करतले। दोनूय जिल्लो पंचायतीत दादल्या परस बायला मतदारांचो आंकडो चड आसा। ते खातीर बायला मतदारांची मतां निर्णयाक थारतली। सोमारा 22 तारखेक मतमेजणी जातली। जिल्लो पंचायत वेंचणूक शेनवारा 20 तारखेक जातली। ते खातीर उत्तरेत 658 जाल्यार दक्षिणेत 626 मतदान केंद्रां आसात। उत्तर गोंयान 25 मतदारसंघा खातीर 4,40,199 मतदार आसात, जाल्यार दक्षिण गोंयांत 25 मतदारसंघा खातीर 4,29,157 मतदार आसात। देखून पुराय गोंयांत 8,69,356 मतदार मतदान करतले। जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर सत्ताधारी भाजपा सयत विरोधी पक्ष काँग्रेस, आप, आरजीपी आनी गोवा फॉरवर्ड ह्या राजकीय पक्षांनी नेटान प्रचार केलो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या सयत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकानूय नेटान प्रचार केलो। मंत्री तशेंच आमदारांनी लेगीत आपापल्या मतदारसंघात प्रचारा कडेन लक्ष केंद्रीत केल्ले। आपाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सोडलो जाल्यार हेर पक्षाचे फुडारी प्रचाराक येवंक ना। अरविंद केजरीवाल हांणी 3 दीस आप पक्षाच्या उमेदवारां खातीर प्रचार केलो। जाहीर प्रचार सोंपिल्ल्यान वेंचणुकेंतले उमेदवार आतां व्यक्तिगत प्रचाराचेर भर दितले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोंयांत 20 डिसेंबराक 50 जिल्लो पंचायत मतदारसंघात मतदान जातले। ह्या फाटभुंयेर कायदो आनी सुवेवस्था इबाडची न्हय म्हूण पुलीस खात्यान कडक बंदोबस्त दवरला। हे खातीर पुलीस खात्यान पुलीस स्टेशन, येरादारी विभाग, सुरक्षा विभाग आनी हेर विभागांतले मेळून सुमार 4,000 पुलीस अधिकारी आनी कर्मचारी तैनात केल्यात। उत्तर गोंयांत 1,652 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 1,811 पुलीस तैनात केल्यात। दोनूय जिल्ह्यात मिळून 1,238 मतदान केंद्रां आसात। तातूंत उत्तरेत 658 जाल्यार दक्षिणेत 625 मतदान केंद्रां आसात। ह्या मतदान केंद्रां खातीर तशेंच वेंचणुके खातीर गोंय पुलिसांनी कडक बंदोबस्त दवरला। उत्तर गोंयांत जिल्लो पंचायत मतदान केंद्रां खातीर क्षेत्रीय पुलीस अधिकारी, फ्लायिंग स्क्वॉड, स्केटर अधिकारी म्हूण वेगवेगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यां सयत पुलीस कर्मचारी तैनात केल्यात। हाचे अतिरिक्त मतदान केंद्राचेर मतमेजणी आनी हेर वाठारांत पुलीस तैनात केल्यात। उत्तर गोंयांत 1 अधीक्षक, 5 उपअधीक्षक, 37 पुलीस निरीक्षक, 48 उपनिरीक्षक, 171 सहाय्यक पुलीस उपनिरीक्षक, 212 पुलीस हवालदार, 832 कॉन्स्टेबल आनी 346 होमगार्ड मेळून वट्ट 1,652 कर्मचारी तैनात केल्यात। दक्षिण गोंयांत मतदान केंद्राचेर 1 पुलीस अधीक्षक, 5 उपअधीक्षक, 18 पुलीस निरीक्षक, 46 उपनिरीक्षक,
46 सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक, 200 पोलीस हवालदार, 1210 कॉन्स्टेबल आणि 285 होमगार्ड मिळून वट्ट 1811 कर्मचारी तैनात केल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. किल्लपाल दाभाळ पंचायत वाठारातल्या वागोण सेजा वेदांता कंपनीच्या ई-लिलाव खणमालाची येरादारी कामगारांनी आडयली. आमकां पयलीं कामार घेयात, उपरांतूच खण येरादारी सुरू करात अशें कामगारांचें म्हणणें. मजगतीं सरकारान लायिल्लो FC टॅक्स फाटीं घेतले उपरांतूच मालाची येरादारी सुरू करतले अशी शिटकावणी ट्रक धन्यांनी दिल्या. किल्लपाल दाभाळ पंचायत वाठारातल्या वागोण सेजा वेदांता कंपनीच्या ई-लिलाव खणमालाची येरादारी कामगारांनी आडयली. खण येरादारी आमकांय सुरू जाल्ली जाय, मात फाटलीं 4 वर्सां जालीं 52 कामगारांची कोण चवकशी करिनात. आमकां अर्द्या पगाराचेर दवरल्यात. कामगारांचो प्रस्न सुटावो केल्या बगर खण येरादारी सुरू करचे ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें अशें कामगार सांगतात. आमकां पयलीं कामार घेयात, उपरांतूच खण येरादारी सुरू करात अशी मागणी कामगारांनी केल्या. मजगतीं सरकारान लायिल्लो FC टॅक्स फाटीं घेतले उपरांतूच मालाची येरादारी सुरू करतले अशी शिटकावणी ट्रक धन्यांनी दिल्या. ना ट्रान्सपोर्ट आमकांय चालू जाल्लो तो आनी सगळें आमकांय सुरळीत जाल्लें जाय म्हणून आमकां आमी आतां 4 वर्सां जाले. थोडे भुरगे आमी 4 वर्सां, आमी 2 वर्सां घरा बसयल्या, कंपनी हाफ सॅलरीक बसयल्या. आतां 4 वर्सां जालीं आमी कंपनी कडेन हेजे कडेन आमचे कंपनी कडेन उलोवपाक की बाबा ताका एंगेज कर म्हणून कंपनी आमकां एंगेज करता म्हणून आतां 4 वर्सां जालीं. तशेंच आमी एकाय मेळ्ळे, आमच्या MLAक मेळ्ळे, CMाक मेळ्ळे. CMान एश्युरन्स दिलो की जो पर्यंत आपूण एक्टिविटी चालू करिना तुका घेयना तेन्ना. म्हणून आतां आयको येयलें की ट्रान्सपोर्ट चालू जाता म्हणून. आनी पयर आमी फाटल्या फावट हितूर आमची एक मिटींग जाल्ली, अंगणवाडी जाल्ली तेन्ना आमी CMाक मेळ्ळे. CMान कितें सांगलें की जो पर्यंत तुमचो इश्यू आहा पळय न्हू तो आपूण सॉल्व केल्या शिवाय आपूण ट्रान्सपोर्ट चालू करिना. आनी आयज आयको येयलें की ट्रान्सपोर्ट चालू करता म्हणून. आनी हे एश्युरन्स आमकां आमचो MLA म्हणजे सभापती त्याच्या उजिरूच जाल्लें की तुमी हेका ट्रान्सपोर्ट चालू करचे तुमकां सगळें एंगेज करता म्हणून. आनी आज पळय जाल्यार ट्रान्सपोर्ट चालू करता. आनी आमी आतां कितले आमी 4 वर्सां जालीं घरा आसा, आजून कोण आमचो चवकशी करना. आमी म्हणटा कितें बाबा काम ना जाल्यार आमकां आमोणे एक प्लांट चलता आमचो, एक बिचोले चलता, खंय तरी एंगेज करा आमकां. आतां 4 वर्सां जालीं आमी घर काडटा, हाफ सॅलरी काडटा. आनी हांव कंपनी सांगता आयज घेता फाल्यां घेता आनी ट्रान्सपोर्ट केलो जाल्यार आमकां म्हटल्यार फुडलो विचारून आमचो कांय करिना. हांव म्हणटा पळय मॅनेजमेंटान आतां कंपनीचे खुबशे चलता, प्लांट चलता, आमोणे चलता, बिचोले चलता, खंय एडजस्ट करपा जाता. कितलेशे भुरगे आतां कॉन्ट्रॅक्टर चलता. कमी तूं जर हे कॅल्क्युलेट करीत जाल्यार आमोणे कमी 5-6 कॉन्ट्रॅक्टर आसा आनी 52 तांकां भुरगे एडजस्ट करपाक कांयच न्हू, एका दिसान जाता एडजस्ट करपाक. पूण कंपनी आतां कित्याक करिना मॅनेजमेंट आमकां कांय कळना. काल आमी मरे मिटींग घेतिल्ली सावड्ड्या, तेन्ना आमी थंय थारायल्लें आसा की FC टॅक्स म्हणटा आमकां लायिल्लो आसा. आमी सेजावा कडेन उलयले तेन्ना FC टॅक्स लावनाशिल्लो. आतां तो जो आसा तो 10 वर्सांच्या गाडया वयल्यान स्लॅब आसा. सो 20 इयर्स. सो 20 इयर्स आमची मेन म्हळ्यार 14 वर्सां जाली गाडयोच बंद आसा. व्हिकल ट्रॅकिंग सिस्टम ट्रॅक केलें जाल्यार कळटलें की गाडी कितली चल्ल्या म्हणटा त्यो. तेन्ना आमी अश्योच गाडी स्क्रॅपाची परिस्थिती आयिल्ली आसा आमची. तेन्ना आमकां खंय तरी एक्सटेंशन दिवपाक हें मुख्यमंत्र्या कडेन मागिल्लें आसा फाटीं. आमी रिप्रेझेंटेशन दितलें मागीर. सो आमचो FC टॅक्सा लागून आनी जे रोड टॅक्साचे जे ताणें आमकां 2 वर्सांचें माफ म्हणून काडिल्लें नोटिफिकेशन, तें नोटिफिकेशन आसा पूण भानगडच जाल्यार की हातूंत RTOक तें फीड करून ना. सो तें लोकांक एप्लिकेबल जायना, लोकांक टॅक्स भरचो पडटा. सो आमी हे दोनूय टॅक्स हे जाले शिवाय आमी सद्याक ट्रान्सपोर्ट चालू करपाचो ना अशें काल आमी दोन्ही टॅक्स कमी केले शिवाय FC टॅक्स म्हणटा आमकां ताणें सांगलें रिवर्स करता म्हणून सांगलां CMान. सो कालूय म्हाका मेसेज आशिल्ली पणजेच्यान की FC सद्याक कोड लागिल्लो आसा तेन्ना आपूण तें नोटिफिकेशन आतां इश्यू करूं शकना. सो आफ्टर इलेक्शन आपूण करता अशी काल मेसेज आशिल्ली. कामगारांक अर्दो पगार मेळटा. जेन्ना सगळें सुरळीत जातलें तेन्ना तांकां कामार घेतलें म्हूण सांगलां. 1 म्हयन्या खातीर कामाक येवन परत तांकां घरा बसप योग्य न्हय. 1 म्हयन्या खातीर काम करपाक 10 लोक लागता, 52 कामगारांक घेवपाक शकना अशें कंपनीचो अधिकारी सांगता. आमी ट्रान्सपोर्ट करता मग सगळ्यांक फाफा जाल्लें आसा. म्हळ्यार काल ट्रकवाल्यांनी सगळ्यांक सांगलेलें आसा म्हणून हे कामगार हांगा आयले आसा. कामगारांक ऑलरेडी आमी सांगलेलें आसा तांकां हाफ सॅलरी मेळटा. तांकां सांगलेलें आसा जेन्ना आमचें सगळें सुरळीत चालू जातलें तेन्ना आमी तांकां कामाक घेतलें म्हणून. आतां हें इल्लेशें 1 म्हयन्या खातीर कामाक घेवन मागीर परत घर बसप योग्य न्ही म्हणून आमी तेंचेर विचार केलो नाशिल्लो. 1 म्हयन्यान घेवप आनी परत घर बसप योग्य न्ही. पण त्यांचा विचार जाता न्हू त्यांचो विचार कामगारांना. जातलोच न्ही. खंय आतां एकच बिचोली मायन चालू जाल्ली आसा. आतां आमी कुडणे मायन घेतलेली आसा तेन्ना कुडणे मायन चालू जाता तेन्ना त्यांचो विचार जावपाक शकता. हें काम करपा खातीर 10 लोक लागता. सो ते 52 लोक आसा ते. सो
भावनांतले भावनाक घेवपाक मेळपाचें ना. 10 जाणां घेतले जाल्यार इनजस्टीस जाताले 42 लोकांचे. आमी शेजारच्या 6 नंबर गेटीचेर आसा आनी जे जाग्यार हांगा ट्रान्सपोर्टेशन जाल्लो जो हांगा न्यायालया प्रमाणे जो लिलाव जाल्लो आनी ऑक्शन जाल्लें आनी ऑक्शन मालाचा ट्रान्सपोर्ट आसलेलो, जेन्ना हे कामगार हांगा 58 आशिल्ले तितले 52 उरले आनी उरलेले कामगार ज्या 52 कामगारांक हांगा सांबाळून घेवची म्हण तेंची कामगारांची मागणी आसा. जो पर्यंत आमकां कामगारांक सांबाळून घेयना तो पर्यंत आमी ऑक्शन करपाक दिवचे ना हें सांगलेलें आसा. ह्या संदर्भात आमी जेन्ना राम सावंता कडेन उलयले, जो मॅनेजर आसा तेजे कडेन उलयले, तेणी सांगलें की हांगा कामगाराची गरज ना, फक्त 10 जाणां एकूच म्हयन्या खातीर तो ऑक्शन आसा, तेन्ना आमी तेंची कितें आहा तें मागीर चिंततले अशें तेणी सांगलेलें आसा. पूण कामगारांनी ठाम मागणीचेर एक रावल्यात ते कितें म्हणून हांगा आमकां जो पर्यंत तुमी सांबाळून घेयना, बाकीचे तुमचे कडेन आनी युनिट आसा त्या युनिटान आमकां 52 कामगार जे आसा कितले ते पण हाफ सॅलरीचेर रावतले, तेन्ना कंपनीन आमकां सांबाळून घेवचे आमचो विचार करचो अशें तेणी सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सेजामन येयल्यान एकनाथ खिडेकर. कोकण रेल्वे महामंडळान मडगांव रेल्वे स्टेशनाच्या आख्या वाठारांत आशिल्लो आदलो फुटब्रीज भौशीक वापरा खातीर असुरक्षीत आशिल्ल्यान बंद केलो. फुटब्रीज बंद केल्यान व्हड अर्थीक लुकसाण सोंसचें पडटा. देखून थळाव्या टॅक्सीकारांनी आमदार दिगंबर कामतीची भेट घेतली. उपरांत थळाव्या आमदारान घडणूक थळार भेट दिवन हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करतले अशें आश्वासन दिलां. पळयात पुराय बातमी. कोकण रेल्वे महामंडळ मडगांव रेल्वे स्टेशनाच्या आख्या वाठारात आशिल्लो आदलो फुटब्रीज बंद केल्ल्यान थळाव्या टॅक्सीकारांनी बोवाळ केलो. फुटब्रीज बंद केल्ल्यान व्हड आर्थीक लुकसाण सोंसचें पडटात. देखून थळाव्या टॅक्सीकारांनी आमदार दिगंबर कामतीची भेट घेवन घडणुकेची सविस्तर म्हायती दिली. उपरांत थळाव्या आमदारान घडणूक थळार वचून पळोवणी केली. हे विशीं संबंधीत अधिकाऱ्याकडे चर्चा करून हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करतले अशें आश्वासन मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिलें. मजगतीं गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालय आनी IIT हांणी सादर केल्ल्या संरचनात्मक स्थिरताय अहवालात हो पूल असुरक्षीत थारिल्ल्यान हो पूल बंद करपाचो निर्णय घेतला. कांय मिटरां पयस पर्यायी पायापूल पयलींच बांदला, ताका लागून प्रवाशांच्या हालचालीचेर परिणाम जावचो ना अशें कोकण रेल्वेचे प्रादेशीक सरवेवस्थापक बबन घाटगे हांणी स्पश्ट केलें. तशेंच कोकण रेल्वेन हो असुरक्षीत पूल मोडून ह्या सुवातेर नवो पूल बांदपाचो प्रस्ताव मांडला अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. तो प्रश्न जाला पळय सगळ्यांच्या पोटाचेर येयल्लो आसा. मेन म्हणल्यार कशें आसा, पत्रे मारलेले आसा आनी ब्रिजूय बंद केल्लो आसा. आयज स्थानीक लोक सगळे आनी हे सगळे जमला पळय हांगा ते सगळे लोकल जे ह्या स्टेशना वयल्यानूच पोट भरता आपले. आयज जेन्ना अशें कितें जालें न्हू, खूब त्रास जातले आमच्या पोटाक. कित्याक आयज अशें जाल्यार कोविडाचो टायम आतां दिसपाक लागलो आमकां हांगा पळोवपाक गेल्यार. कित्याक लोक कोण येना काय येना अशें. आमच्या आतां तुमकांय देव बरें करूं तुमी टायम काडून आमच्या बद्दल येयले म्हणून हांगा. आमकां आतां आमदार येयलो, आमदारान सांगला कितें आपूण तेंचे कडेन उलयता, जॉयंट मिटींग घेता आनी जॉयंट मिटींग घेवन आमकां सांगलो म्हणून सांगला. सो आमकां बसून हें करतलो. सो आमकां आमदाराचेर पूर्ण विश्वास आसा आनी आमदाराचेर करतलो म्हणून आमकां खात्री आसा. कित्याक तेज्या खातीरूच आयज हांगा डेव्हलपमेंट जावं कितें करता पळय ते तेज्या वयल्यानूच चल्लेलें आसा. कित्याक आमच्यो गाडयो आसा किंवा कोणाची शॉपां आसा कितें करता पळय आमदारा खातीरूच आमचें सगळें पोट जाल्लें आसा. आनी आमकां इतली खात्री आसा आमदार हेजें सोल्युशन काडटलो आनी आमच्या सगळ्यांक एक परतो आसा तसो परतो स्थानीक आसा लोकांक आसा तसो पोट भरपाक परतो चान्स मेळटलो म्हणून आमची इतलेच मागणी आसा तुमचे कडच्यान सुद्दां. जाता तितलो बेगीनच्या बेगीन हें जावपाक जाय. कित्याक सांग, खूब जाणांनी आपल्यो गाडयो घेतला, कोणान दुकानां घेतला, कोणाचें पोट हेजे वयल्यान चल्लेलें आसा. बारीक वेवसाय आसा हेजे वयल्यान आनी रेल्वे वयल्यान आमचें पोट चलता. हांव मागता हेजे कडच्यान आमदारा कडच्यान परते मागता कित्याक बेगीनच्या बेगीन सोल्युशन काडचो आनी हेजेर आमचें सगळ्यांचें पोट परते आसा तशें चालू जावचें. कित्याक खूब जाणांची ल्हान भुरगीं आसा कितें आसा तेंचें पोट चलपा जाय. कित्याक आतां हो पीक सिजन, ह्या टायमार अशें जालो म्हणल्यार आमचो पोट खंय तरी हेल्लो आसा. कित्याक सगळ्यांक लोनार गाडयो आसा, कोणाची हेजे न्हू बारीक वेवसाय हांगाच्यान लोक वयर सरलेले आसा. फूट ब्रिजाचो आमकां कांयच बेनिफीट ना आमकां हे सायडीच्यान. कित्याक तो फूट ब्रीज कनेक्टेड टू सगळ्यांक आसा, फ्रंट सायड बॅक सायड सगळें आसा. तो जो आसा पळय तेजे जे स्लोपींग आसा पळय ते आमकां कांयच ना फायदो. शॉपवाल्यांची किती डिफिकल्टी आसा आनी कित्याक लागून हे दोन गजाली आसा. एक, रेल्वेन हांगा पत्रे मारले सगळ्यांक. हांव चेअरमॅना कडेन पयर उलयल्लो जेन्ना पत्रे मारता तेन्ना ताका हांवें सांगिल्लें तुमी पत्रे मारपाच्या वाट्याचे जाळी मारा. ते म्हणटा आमकां प्रोटेक्शन करपाक जाय, कोणी येता वता हें करता अशें जावपाक जायना. ते पॉयंट तांचो सारको आहा. पत्रे जाल्यार ते ब्लायंड जाता, तांकां हेवटेचें कांयच हेवटें दिसना, तावटेच्या लोकांक कांय दिसना. हांगा दुकानां आसा, टॅक्सी आहा, रिक्षा आसा, ते आपलो पोट भरता. म्हणजे एक सोल्युशन ताका पत्र्या वाट्याच्यो जाळी मारप हें एक. दुसरें तांणी आतां फुटब्रीज बंद केला बिकॉज ऑफ सेक्युरिटी रिजन. म्हणजे तो ब्रीज वीक आसा असो तांकां रिपोर्ट मेळ्ळा. हांवें रिपोर्ट पळोवना पूण तांवें फाल सांगपाना ते. तांकां सांगला IIM मद्रास आनी IIT मद्रास आनी इंजिनियरींग कॉलेजीन तांकां रिपोर्ट दिला तो लोडिंग चड जालें जाल्यार तो जावपाक शकता.
ताका एक सेकंड ऑप्शन इज तो ब्रिज मोडप, त्या ब्रिजा जाग्यार दुसरो ब्रिज तांणी बांदप, हो एक प्रश्न. तिसरें तांचे हो एक्सेस ओपन दवरप. आनी एक तांची मागणी आसा की तो पर्यंत तो ब्रिज जायना तो पर्यंत धाकलो ब्रिज चालप. धाकलो ब्रिजा वयल्यान गेल्यार परत त्याच ब्रिजाचेर वचपाना ते ना सर ते पत्र लायलो जाल्यार सकयल वचपाक bridge will be closure, the footbridge. Yeah, this footwear bridge existing, not the new one, it was constructed way back in 97-98, and we have done a structural stability analysis of this report through Goa Engineering College as well as IIT, and both the institutes have given a report that structurally this footwear bridge is not safe, it's unsafe, and it should be stopped for public use. So accordingly, Konkan Railway has taken a decision to close this footwear bridge with effect from 16th night, and it has been closed down for the passenger movement. In fact, in lieu of this footwear bridge, we have constructed one new footwear bridge which is wider than this existing one, and it is having a lift on one side and ramp on the other side. It is not having any staircase or anything. So there's a lift and a ramp on the other side. So, and it's connecting all the passenger platforms of the Madgaon station. So, and it's very convenient also, and it's not far off from this existing this existing footwear bridge, which has been closed down. So, passengers can very well make use of that new FOB for their movement. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकार. राज्य सरकारा वतीन आयोजित केल्ल्या मनोहर पर्रीकार विज्ञान महोत्सवाक लागून विद्यार्थ्यांक प्रेरणा मेळटली. विज्ञान हो विशय फकत पाठ्यपुस्तक वा प्रयोगशाळे पुरतो मर्यादित ना, हे ह्या महोत्सवाक लागून समजून येतलें. महोत्सवात 18 सुवातांचेर 19 शास्त्रज्ञ 2000 परस चड विद्यार्थ्यां कडेन संवाद साधतले. हाका लागून विद्यार्थ्यांक ह्या मेळावेली नवी संकल्पना, संशोधन, शास्त्रज्ञांक तांच्या प्रयोगात आयिल्ले प्रस्न, ताचेर काडिल्ले उपाय अशा खुबशा गजालींची म्हायती मेळटली, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. The science today shapes almost the every part of our lives, from how we understand nature to how we design solutions for society. The platforms like Manohar Parrikar Vigyan Mahotsav reminds us that the science not limited to textbook or laboratories. It begins with a curiosity and grows through questioning. Goa has contributed meaningful to India's scientific journey. We recall with the pride Gomanta Bhushan, who's amongst us Dr. Anil Kakodkar, whose leadership strengthened the India's capability in the strategic and energy-related technology. He's also remember Dr. Raghunath Ananta Mashilkar, whose work connected the research and industry and the public purpose. Dr. Damodar Dharmananda Kosambi, and whose analytical approach reshaped thinking across the disciplines. Their journey shows how scientific thinking can influence the society, the far beyond the academic boundaries. To encourage the research and original thinkings amongst the young scientists, the Manohar Parrikar Yuva Scientist Award, carrying the cash prize of ₹5 lakhs, has been instituted. This award has been effective to value innovations and scientific excellence, and to motivate the young researcher to pursue the rigorous and meaningful work. Do not hesitate to explore, to face the uncertainty. The every efforts contributes to learning. The teachers and mentors, they play an important role in shaping the journey. By encouraging the critical thinking and experimentations, the educators helps the transforming the curiosity into capability. I extend my appreciation to all the teachers and who continue to guide the students towards the thoughtful and responsible inquiry. बेतूल वाठारांतल्या ONGCत वेल्डिंगाचें काम सुरू आसतना अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली. इंडी एनर्जी वीक कार्यावळी निमतान काम सुरू आशिल्लें. हे घडणुके विशीं उजो पावलपी दळाक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत तांच्यांनी घडणूक थार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुदैवान ह्या घडणुकेंत जिवीतहानी जावंक ना. मजगतीं वेल्डिंगाची किट उसळिल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचो अदमास उजो पावलपी दळान उक्तायलो.
तर डंपर असो धुवर जालो न्ही सामकें काळें जावन पडलें आमी भिले हांगा हें कितें जालें काय म्हणून आनी हेमी म्हाका दिसता तेमचे सेफ्टी बिफ्टी कांयूच ना इतलो धुवर न्ही आख्खे काळे जावन पडले आनी अशें दिसलें की तेमी आतां बाबा वयन दिसा आतां इतलें काम करता फायर ब्रिगेड पयलें काय ना मडगांवच्यान ते खंयच्यान फायर ब्रिगेड येवन ते उज्याचेर कंट्रोल हाडला इवन आतां लोक कितलो कामां आतां 1,500 वयर लोक कामां तेमकां सेफ्टी कितें तरी जाय न्हू आनी ते अशें तर जाय जाल्यार आमकां भिरांत येता ही आतां गांवां कितें तरी जायत जाल्यार सो कितें इंजर्ड बी कितें जालें कितें कळ्ळां तुमकां आतां इंजर्ड जाली म्हणून काय ते भितर काय कोणा वचपा दिना तेमच्या तेच आतां आमकां भायल्यान जो धुवर इतलो जालो पळय न्ही सामको काळी सामको पेटोवन पडले आतां भितर कितें जालें तो कोणाक काय खबर ना आतां तेमचे स्टँड बाय कितें फायर ब्रिगेड आसा ती कितें जालें काय कोण जाणा पण तेंगे आसा जाल्यार भायर साकून हाडूंक पडटा आसलें तेंकां ही म्हाका काय खबर ना तेमची ते आसा काय ब्रेक डावन जाल्यार ना जाल्यार जालें आसतलें गाडी ब्रेक डावन एक्चुअली तेमी नवी फायर ब्रिगेड हाडली दिसता एक टायमार दवरली तेमी आतां तेमी मडगांवच्यान आनी खंयच्यान फायर ब्रिगेडी आमी सावरकाट्याच्यान येयले आसतले फायर ब्रिगेडी म्हणजे उजो बरो जालो व्हडलो उजो म्हणजे असो प्रचंड उजो जालो सामको धुवर आनी काळ आमकां भिरांत दिसली बेतलान आतां हे कितें जायत काय म्हणून हेजी कितलो आमचेर पडत काय म्हणून तेजेर कंट्रोल हाडलो दिसता तेमी मडगाव फेस्ताच्या फेरींतल्यान पालिकेक ह्या वर्सा वट्ट 40 लाख रुपयांची येणावळ आयल्या अशी माहिती पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान दिली आपल्या कार्यकाळात मडगाव फेरये सावन येवपी येणावळ दर वर्सा वाडत आसा देखून नगराध्यक्षान एटीओ आनी हेर कर्मचाऱ्यांक परबी दिली ताजे कलेक्शन हे फाटी 41,60,000 रुपये जाले विच इज द सो फार टील डेट इज द हायेस्ट अमाउंट कलेक्टेड बाय मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल म्हाका दिसता सविस्तर डिसेंट सगळ्यो नॉर्म्स आनी हायकोर्टाचे नॉर्म्स कंप्लीट करून म्हणजे टॉयलेट CCTV कॅमेराज फायर सर्विसीस हेल्थ सर्विसीस टोटल क्लियर रोड्स एक्सेस आनी सगळे पार्किंग फेसिलिटी सगळें करून सगळें वेवस्थीत करून प्लस कंटिन्युअस स्टाफ आमचे MI सगळे कंटिन्युअसली म्हणजे तांकां टायम बाउंड ड्युटी घातिल्ली ताचे करून ते सगळें करून वेल मॅनेज करून हांवें सगळ्यान पयलीं हांव आमचे एटीओ सीमा वेळ तिकाय थँक्स म्हणटा आमचे सगळे स्टाफ सचिन जावये वासू जावये सीमा फट्टे जावये सगळे स्टाफ जे जाणे आमचे टॅक्निकल जे सुरवाती पासून मार्किंग बिर्किंग फर्स्ट टायम म्हाका दिसता वेवस्थीतपणे आमचो फेस्त सामकें कंप्लीट जाला ते फेस्ताचे सगळे आयिल्ले म्हजे म्हऱ्यांत की आमकां 7 दीस आसा ते सगळे कडेन आमी 10 दीस म्हणजे वास्को पणजे ओल्ड आमी बसतात पूण कशें आसा आमी हायकोर्ट ऑर्डर हें करूं शकना कोर्टीच्या ऑर्डरीच्या हायकोर्टाच्या अगेन्स्ट वचूं शकना पूण हांवें तांकां कितें म्हणलां सगळे जर म्युनिसिपालिटी एकठ्यान जावन तरी हायकोर्टाक तरी अपील करता ऑनरेबल हायकोर्टाक अपील करता एक 7 दिसाचे 3 दीस वाडून तांकां 10 दीस म्हणजे हांवें म्हजे एडवोकेटाक कन्सल्ट केला तुमी म्हणजे कायद्याचे दृश्टीन कशें आसा तें पळया ताका लागून हांवें पूण सगळ्या स्टाफाक म्हणजे काळजांतल्यान देव बरो दे वर्क व्हेरी हार्ड एक सिग्नल वता कसो वता पळय बरो वचपा जाय हांव प्रसार माध्यमाक तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता सिन्सियरिटी आनी बाय हार्ट काम करीत जाल्यार ताजो परिणाम बरो येता कमी स्टॉल्सांक वचून रेव्हेन्यू चड आयलो गोंयांत सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल व्हडा उमेदीन चालू आसा पणजे वेगवेगळ्या सुवातींचेर कलाकारांनी केल्ल्यो वेगवेगळ्यो कलाकृती पळोवपाक मेळटा पणजे आर्ट पार्कात सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवलाच्या वतीन भुरग्यां खातीर वेगवेगळे उपक्रम दवरल्यात पळयात सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवलाची कांय खिणचित्रां गोंयांत सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल व्हडा उमेदीन चालू आसा पणजे वेगवेगळ्या सुवातींचेर कलेच्या संबंदीत वेगवेगळ्यो कलाकृती सादर केल्ल्यो पळोवपाक मेळटा पणजे आर्ट पार्कात सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवलाच्या वतीन वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज दवरल्यात जातूंत पेंटिंग करप वेगवेगळे खेळ अशा तरेच्या एक्टिविटींचो आस्पाव आसा सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवलाच्या माध्यमांतल्यान शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांनी आर्ट पार्कात भरिल्ल्या ह्या आर्ट उपक्रमात वांटो घेतलो. It was a great experience coming to the Serendipity Art Festival. We first went to the poetry section where we learned about limerick and there was Aarti ma'am who taught us about it. I feel it was a very nice experience. We learned many new things. I would love to come here again. Like it just makes me feel more like myself and learn new things here.
Serendipity Art Festival is a good exposure for the students. We got our students, fine art students, for this art festival. It is an enriching experience wherein art, culture and the tradition is on the same note. My subject is actually maths, but I can correlate it with art very well over here. When we entered over here, we never thought that it is going to be like this. But I am surely and actually damn sure about the students that they have enjoyed it. They have related to that daily life. Our total number of students are 41 students. We have gone through number of workshops now, but we have tried to cover few so that we can understand in depth. So overall, it was a good exposure. हडफड्या उजो लागपाच्या प्रकरणांतल्या मुखेल दुबावीत लुथरा भावांनी भलायकेचें कारण फुडें करून आपल्याक रावपा खातीर खासा वेवस्था करची, तशेंच न्हिदपा खातीर गादयेची वेवस्था करची आनी भलायकी इबाडिल्ल्यांक बंदखण दिवची न्हय अशी मागणी न्यायालया कडेन केल्ली. मात लुथरा भावांच्यो मागण्यो न्हयकारीत न्यायालयान दोगांकूय 5 दिसांच्या पुलीस बंदखणेची ख्यास्त सुनायल्या. हडफड्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण येवपाच्या प्रकरणांतले मुखेल दुबावीत क्लबाचे धनी सौरभ आनी गौरव लुथराक बुधवारा निमणे गोंयांत हाडले. मेडिकल जाले उपरांत पुलिशेन तांकां म्हापशेच्या JMFC कोर्टात सादर केल्ले. न्यायालयान तांकां 5 दिसांच्या पुलीस बंदखणेची ख्यास्त सुनायल्या. पणजून पुलिशेन तांकां 10 दिसांची पुलीस बंदखण दिवची म्हूण मागणी केल्ली. दुसरे वटेन लुथरा भावांनी आपल्या भलायकेचें कारण सांगून आपणाक रावपा खातीर खासा वेवस्था करची, तशेंच फाट दुखता सांगून न्हिदपा खातीर गादयेची वेवस्था करची आनी भलायकी इबाडिल्ल्यान बंदखण दिवची न्हय अशी मागणी न्यायालया कडेन केल्ली. मात लुथरा भावांच्यो ह्यो सगळ्यो मागण्यो न्यायालयान भायर आयल्यो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है, और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली